नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। केपें गणेश उत्सव मंडळाची सर्त विकपाचे पयले दिसाक गर्दी आटपा भायर पुलिशेन एकल्याक शेवटून उडयलो। मडगांवकारांक जाता रस्त्यात गोरवांचो त्रास, पालिकेन करची उपाय येवजण, लोकांची मागणी। साळगांव सांगोळडा रस्त्यार लायटीच्या खांब्याक मोकली मर्सिडीज कार, कारवेले नियंत्रण गेल्ल्यान जालो भिरांकूळ अपघात। म्हादयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान रिव्हर राफ्टिंगेचे थरार जालो बंद, थळाव्या वेवसायिकांक बसलो फटको। मायनिंग प्रश्नावेल्यान तापली मुळगांवची ग्रामसभा, फुडले जनसुनावणेतूय मायनिंग सुरू करपाक विरोध करपाचो थळाव्यांचो निश्चय। आनी कटमगाळ दादाचे दर्शनाक हजारांनी भाविक, आयतारा जाले कटमगाळ दादाचे गोडशें। आता खबर विस्तारान। मुंबई लालबागचा राजा आणि हेर मोठ्या गणपतींच्या माटवांत दर्शन घेवपाक वचपी लोकांक पोलीस कशे ओडून काडटात, धुकलतात हे सगळ्यांनी पळयलां। मात गोंयांतूय अशें घडटा आनी तेय बीन गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती घेवपाक गेल्ले कडेन हे तुमकां सांगल्यार घडये तुमचो विश्वास बसचो ना। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई लालबागचा राजा आणि हेर मोठमोठ्या गणपती मंडळांनी लोकांक गणपतीचे दर्शन घेतना अक्षरशः ओढून काडटात, धुकलून घालतात हे आमी पळयलां। मात गोंयांतूय अशें जाता काय? आनी तेंय बीन गणेशोत्सव मंडळांच्या सर्तीं खातीर? तुमी म्हणटले आमी कितें उलयता काय म्हूण, पूण हय, आतां आमी तुमकां जे दृश्य दाखयतले ते पळयले उपरांत तुमचोय विश्वास बसतलो। ताचें जालें अशें की आयतारा केपेंच्या फामाद गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकपाचो शुभारंभ जालो। केपेच्यो सर्ती म्हळ्यार गोंयभर आनी गोंया भायरूय फामाद, लाखांच्यो गाडयो मेळून कोट्यांचे इनामां। आयतारा सर्ती घेवपाचे पयलेच दिसा हजारांनी लोक केप्यां पावले। गर्दी हाताभायर गेली, जो तो वाट मेळटा थंयच्यान घुसपाक लागलो। निमणे पुलिसांनी एकेकल्याक शेवटून कशे भायर मारले ते पळयात। मात ह्या सगळ्या वेल्यान साबार प्रश्न उप्रासतात। जर मंडळ कोट्यांनी रुपयांची इनामां दवरता आसत आनी दर वर्सा सर्ती खातीर गर्दी जाता आसत जाल्यार ते खातीरची व्यवस्था आसप कोणाची जबाबदारी? ही घाळपणां गणेशोत्सव मंडळांची काय सरकारी यंत्रणांची? अचकीत परिस्थिती उद्भवले उपरांत धांवसरो केलो आनी तातूंत कितें दुर्घटना घडली जाल्यार ताका जबाबदार कोण? सगळ्यांक एकठांय हाडपाक लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनीक गणेशोत्सवाची संकल्पना सुरू केली। मात आतां काय अपवाद सोडले जाल्यार सार्वजनीक गणेशोत्सवाक पुरायपणान बाजारीकरणाचे स्वरूप आयलां आनी ताचेंच हें पडबिंब। केपेच्यान गौरेश सत्रकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। केपेच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो लॉटरी विकत घेवपाक अंदू लेगीत लोकांनी गर्दी केल्ल्यान थंय चेंगराचेंगरीची परिस्थिती उप्रासली। गर्दीक नियंत्रणात हाडप हाताभायर वता अशें लक्षात आयल्या उपरांत पुलिशेन मंडळाक लॉटरी कुपन विकप बंद करपाक लायले। हे पळयात, लॉटरीचे कुपन आयज लॉन्च जाता थंय आसा। लोकांनी ह्यो लॉटरी विकत घेवपाक कशी गर्दी केल्या ती। हे चित्र अनुचेच न्ही जाल्यार आतां दर वर्साचेच जाला। केपेच्या गणेशोत्सव मंडळाच्या सर्तीची क्रेज दिसान दीस वाडटा। ती विकत घेवपाक झुणींनी लोक येतात।
कोटीच्या कोटीची इनामां आशिल्ल्यो ह्यो लॉटरी फकत केपेकारूच घेतात अशें न्ही, जाल्यार गोंयभरांतले लोक ह्यो सर्ती काडपाक येतात. आयतरा ह्यो सर्ती लॉन्च जावपाच्यो आसा अशें कळटकच लोकांनी सकाळच्यानूच केपेच्या म्युनिसिपॅलिटी गार्डनात त्यो विकत घेवपाक गर्दी केल्ली. गर्दी इतली की मंत्री निलेश काब्रालाक सर्ती लॉन्च करपाच्या सुवाळ्याक भितर सरतना गर्देंतल्यान वाट काडची पडली. जाल्यार गार्डनाची गेट मोडीसर लोकांनी गर्दी केल्ल्या कारणान पुलिसांक परिस्थितीचो ताबो घेवचो पडलो. इतकेच न्ही जाल्यार गर्देक लागून रस्त्याचेर लेगीत येरादारीची कोयंडी जाली. केपें सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक लॉटरी खपाविशीं खबर आसता. लोकांच्या गर्देचेर कशें नियंत्रण दवरप हाची वेवस्था मंडळ करिनात म्हूण थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. जाल्यार गर्दी हाताभायर गेल्ल्या कारणान पुलिसांच्या आदेशा उपरांत मंडळान लॉटरी आतां सोमारच्यान केपें कॉलेजीन विकपाचो निर्णय घेतला. केपें आयज हांगा जी लॉटरी आसा गणेशोत्सव मंडळाची तेजी उक्तावण जाल्लें आसा, पूण हांगा पळोवंक शकतात ती लॉटरीची उक्तावण जातनाच हांगा जे कावंटर आसा ते बंद केल्ले आसा. कारण मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा जे अरेंजमेंट आसलेले ते खंय तरी अपुरे आसलेले. हांगची जी मंडळ आसा तेंची खंय तरी हांगा पोलीस बंदोबस्त जालना, तशें लोकांचोय बंदोबस्त जालना. आनी त्या खातीर हे पळय आतां लोक तुमी पळोवंक शकतात जे लॉटरी काडपाक गेल्ले तेंची खंय तरी गैरसोय जाली, तशीच गर्दी जाली. आनी जे गर्दे लायनीक बायलो भुरगीं जी आसलेली ती खंय तरी चिड्डली. त्या खातीर पोलिसांनी जे मंडळाचे दबाव घातलो की खंय तरी हे जे स्टॉल आसा ते बंद करचे. पूण तरी सुद्दां लोक हांगा रावल्ले आसा. मंडळान सांगलां की हे जे आयज कॅन्सल केल्ले आसात कुपनां विकपाची ती खंय तरी फाल्यां दवरले आसा केपें कॉलेजीक अशें ताणें सांगलेलें आसा. पूण हांगा खंय तरी एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिसता मंडळाची. खबर आसा गेल्या त्या वर्साक हांगा खंय तरी गर्दी जाल्ली आनी ती गर्दी पळोवन सुद्दां हे वर्सा तांकां खंय तरी शिकवण मेळना अशें दिसता. आनी हे लोकांक आयज जे लोक येयल्ले आसा हांगा ते खंय तरी तळमळटात. ते हे मंडळान पळोवपाक जाय आसलेलें की कशें अरेंजमेंट करपाक जाय आसलें ते. तशीच हे गार्डनाची जी गेट आसलेली ती खंय तरी लोकांनी मोडून उडयल्ली आसा. आनी हांगा तेंचे फंडा जे तेणी स्टॉल घेतला ते खंय तरी तेंची बोर्ड लायले ते खंय तरी मोडून उडयला. कारण हे मुख्य कारण म्हळ्यार खंय तरी गैरसोय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. मडगांवां रस्त्याचेर गोरवां बसपाचें प्रमाण वाड जायत आसा. हाका लागून ह्या रस्त्या वेल्यान यो वच करपी मनशांक त्रास जातात. तशेंच गाडयो चलोवप लेगीत कुस्तार जाता. मडगांव नगरपालिकेन हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटाव करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात. स्ट्रे कॅटल इश्यू जो आसा तो खूब दिसाचो इश्यू आसा. ताका म्हयने जाले खूब जाले. आतां जायते CO येयले कितें जालें आनी एक रूल काडलेली की कॅटल इम्पाउंड करताले म्हणून आनी ओनराक फायन दितले म्हणून. पूण आज पासून ते इम्प्लिमेंट जावना. त्या मेनी टायम्स अर्ली इन द मॉर्निंग स्पेशली वेन पीपल आर गोइंग टू ड्रॉप देयर चिल्ड्रन कॅटल आसता मदीं आनी सदां एक पॅटर्न फॉलो करता फ्रॉम विशांत रोड मारगांव आखे तसो आनी मारगांव म्युनिसिपालिटी. आमचे जॉगिंगाक वयता मॉर्निंग तेन्ना ते शेण मेण आसता ते केन्ना प्रॉब्लम जाता. दे ऑल्सो ईट प्लास्टिक्स इन द गार्बेज बीन. So it is a comprehensive issue which has to come up with a good solution which should not obstruct the traffic
as well as it should not create any nuisance for city dwellers. He's something, and I'm hope that the current council, the chairperson of Mr. Damu Surekar, he might take good action and see that this matter is resolved once for all. आयतारा सकाळी साळगाव सांगोळडा रस्त्यार महाराष्ट्रात नोंदणी आशिल्ल्या मर्सिडीज कारीक भिरांकूळ अपघात जालो. ओव्हर स्पीडिंग आशिल्ल्या मर्सिडीज कार चलोवप्याचो गाडये वयलो ताबो गेल्ल्यान ताणें कार कुशीक आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याचेर मुकली. सुदैवान ह्या अपघातांत कसली जिवीतहानी जावंक ना. महाराष्ट्रात नोंदणी आशिल्ल्या कारीचो आयतारा साळगाव सांगोळडा वाठारात भिरांकूळ अपघात जालो. ओव्हर स्पीडीन आशिल्ल्या कार चलोवप्याचे कारी वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान ताणी लायटीच्या खांब्याचेर कार मोखली. कारीचो धपको इतलो नेटान आशिल्लो की त्या धपक्यान लायटीचो खांबो पडून वीज पुरवण बंद जाली. मजगती हो अपघात कसो जालो हे विशयी कार ड्रायव्हराक प्रश्न केलो जाल्यार ताणी जाप दिवपाक न्हयकारले. पळयात. नहीं, तुम्हारा गाड़ी है, कितना बजे किया था तुम? सालीगांव सांगोळडा रस्त्यार एक मर्सडीज गाडी तो एक्सिडंट जाला आणि मर्सडीज गाडी एक फास्ट येताली, बरी नेटान येताली आणि लायटीची खांब्यार वचून आदळली. ती इम्पॅक्ट इतको डेंजरस असलो, इतको सिवियर असलो, तो खांबोच मोडलो, बँड जालो आणि फूल रॉड बी आसले ते मोडोन खांबो रस्त्यार पडलो. आज सुमार संक कितें हो एक्सिडंट जाला, सुमार संक एक्सिडंट जाला. ही कोंगुटच्यान येताली ह्या हायवे वयल्यान आणि फुडसून गाडी येताली, ताका डॉज करपाक म्हणून सायडीक सरपाक म्हणून ती ट्राय करताली गाडी, पूण ती गाडी स्पिडीर आशिल्ल्या कारणान ती गाडी वचून डायरेक्ट खांब्यार आदळ्ळी. पुलीस फुडलो तपास करता. आतां आय विटनसान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या गाडयेन 2 जाणां आशिल्ली. ड्रायव्हर ही कपल्स आसली, ड्रायव्हर आनी तेची बायल. सुदैवाची गजाल म्हटल्यार हांगासर कोणाक इंजरी जावंक ना आनी भितरलो ड्रायव्हर आसा मर्सडीसाचो ड्रायव्हर, ताका मातशी मायनर इंजरीज जाला आनी जे कोण को ड्रायव्हर आसली बायल तेजी तिकाय व्हडली सिवियर इंजरी काय जावंक ना. इतको व्हडलो एक्सिडंट जावन ही भितरली जी कपल्स आसली ऑक्युपंट्स ती वाचवल्यात. हांगा पळोवंक शकता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आतां पोल रिप्लेस करपाचें काम वर फुटिंगार चालू केल्यात. फुडलो तपास सालिगांव पोलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर सालिगांवच्यान समीप नार्वेकार. ऑगस्ट म्हयन्यांतूच पावस गायब जाल्ल्यान म्हादयतलें रिव्हर राफ्टींग बंद जाला. रिव्हर राफ्टींग बंद जाल्ल्यान ताचेर निंबून आशिल्ल्या थळावे बारीक धंदेकार तांचो फटको बसला. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. पावसात सत्तरीत म्हादयच्या पात्रात चलपी रिव्हर राफ्टींग ग्रामीण पर्यटनाची एक म्हत्वाची वळख. रिव्हर राफ्टींग करपाक हजारांनी पर्यटक पावसात सत्तरीत येतात. मात अंदू परिस्थिती सामकीच बिकट. पयलीं म्हयनोभर उसरा पावस आयलो आनी आतां ऑगस्टांतूच पावस गायब. रिव्हर राफ्टिंगा खातीर खळखळटे उदक म्हत्वाचे. मात अंदू पावसूच नाशिल्ल्यान म्हादयच्या उदकाची पातळी सामकी कमी जाल्या. पावस नाशिल्ल्यान म्हादयत उदक ना आनी उदक नाशिल्ल्यान रिव्हर राफ्टिंग ना अशी स्थिती. रिव्हर राफ्टिंगाक लागून थळावे बारीक वेवसायिकांक 4 पयशे जोडपाक मेळटाले. हो थळावो टॅक्सी वेवसायीक राजेंद्र अभ्यंकार. रिव्हर राफ्टिंगाक येवपी पर्यटकांक तो हार्डवर्क करतालो. मात अंदू पावस नाशिल्ल्यान ताच्या वेवसायाक मोठो फटको बसला. गेल्या 10 वर्सांपासून हांगा आमच्या कुस्ते हांगासर वॉटर राफ्टिंग आनी तेन्ना पासून म्हाजी आमच्यो गाडी थंय चलतात. मदलो कोरोनाचो 2 वर्सांचो काळ जर सोडलो जाल्यार पर्यटक मोठ्या संख्येन आमच्या गोंयांत येतले, आमचे उस्ते हांगा भेट दितात आनी व्हायट वॉटर राफ्टिंगचो खूब आनंद घेतात. पूण अंदू अशें कितें जालें की अंदू सुरवातीकच पावसय लांबलो आनी त्यामुळे राफ्टिंगाची सुरवात वेळ जावंक ना, जी 15 दीस लेट जाली. आणि पावस एकदम 15 दीस पावस पडलो आणि पावसच ना. आता एक म्हयनो जावन गेलो पावसान बंद. आणि आमचे जे वॉटर राफ्टिंग सगळे पावसाच्या पाण्यार अवलंबून ना. जर पावसच ना जाल्यार ते वॉटर राफ्टिंग जावंक शकना. तेच्या खातीर म्हणून पर्यटक एकदम कमी येयले. हेचें कारण पावस एकदम जालो 15 दीस आणि परत 15 दीस गेलो तो अजून मेरेन तसो पावस जावंक ना. त्याच्या खातीर एकदम उदीक कमी जालें आनी आमकां आतां सद्या आमी स्टॉप दवरला. आमी पावसाची प्रतीक्षा करता. जेन्ना पावस जर लागलो आता मोठ्या प्रमाणात जाल्यार परत वॉटर राफ्टिंग चालू जावंक शकता, नाल्यार अंदूच्या वरास कशी शक्य जावचें. त्यामुळे आमच्यो ज्यो गाडयो आसल्यो, आमचे गाडयेकार आसले, भाव आसले, तांकां खूब फटको बसल्याची. तेंचे उपयोगाचें साधन आसलें पावसाक एक बरें पडटा म्हटल्यार अंदू एक दररोज 4 ना 5 पर्यटक येताले. आमकां सगळ्या सादारणपणान एक गाडी लागली. अंदूचे आपले जीव आहा तेणी व्हरताले आनी आमकां भयंकर हे फावटी वॉटर राफ्टिंगचो नुकसान बसलेलें आसा.
पूण आतां एकदा पावस सुरू जालो की पावस जर पडलो जाल्यार परत चालू जावंक शकता. चालू जावंक शकता पूण कंटिन्यू एक 2-3 दीस जर पाणी जावन पाणी भरपूर येवंक जाय नदीक आनी आतां परत उंबळ जावंक जाय जाल्यार तें पाणी टिकतलें. जाल्यार पावस 2 दीस पडलो भरपूर हें जालें पाणी गेलें तशेंच तें 2 दिसांनी कमी जातलें आनी पाणी उरचें ना. पाणी उरोंक जाय जाल्यार भरपूर पावस पडून उंबळ जावंक जाय तेन्नाच तें पाणी एक 15 दीस टिकून रावंक शकता. म्हणजे ह्या वर्साचो जो वेवसाय आसा तो ठप्प जालो. एकदम सामको ठप्प म्हणजे असो केन्नाच आमचो वर्साचो 10 वर्सां आमी पळयलो केन्नाच जावना म्हणून सामकोच वेवसायच ना आमकां असो. आज आमी आयिल्ली आसा म्हादय न्हंय कडेन. तुमी पळयतात की यंदा जो पावस आसा तो 1 म्हयनो लेट जाल्लो आनी जुलयान कांय प्रमाणात पावस पडलो पूण आतां जो ऑगस्ट आहा ह्यो ऑगस्टाचे आतां म्हयनो सोंपत येयलो तरी पावसाचे जोर ना आनी तेका लागून जी म्हादय न्हंय आसा ती सुकत येयल्ली आसा. आमी पळयतात की म्हादय न्हंय ही वर्साचे 12 म्हयने चडशी व्हांवत आसता पूण यंदा पावस नासल्या कारणान ती आतांच तेजी उदकाची पातळी आहा ती कमी कमी जायत आयिल्ली आसा आनी हे फुडले आमच्या दिसा खातीर हे खूब संकटाचें आसा. ह्या न्हंये खातीर आमची आमकां पिवपाक उदक तशेंच बागायती शेती ही सगळी हेजेरूच अवलंबून आसा. पयलींच आमची म्हादय ही संकटान आयिल्ली आसा आनी फुडें जर उदकच ना जाल्यार आमी कितें करतले हे व्हडलो मोठो प्रश्न आसा. आतां आमी पळयतात की ह्या म्हादय न्हंये खातीर उस्ते सारके गांवांत वॉटर राफ्टींग चलता पूण यंदा पावस नासल्या कारण पयलींच तें लेट सुरू जाल्लें आनी फक्त 15 दिसच तेजें हें राफ्टींग चालू जालें. ह्या राफ्टिंगे खातीर कितले जाणांक रोजगार मेळटालो पूण हें वॉटर राफ्टींग सुद्दां बंद जाल्लेलें आसा. आनीक आतां जर पावस पडना तर फुडें कितें जातलें ह्यो सुद्दां शेतकारां खातीर आनी बाकीच्या लोकां खातीर व्हडलो मोठो प्रश्न आसा. तेका लागून आतां सरकारान बी म्हादय आमकां मेळपा खातीर कितें तरी करपाक जाय हेजे अशें सगळ्या लोकांचें म्हणणें आसा. आनीक फुडें पळोवया आतां कितें जाता तें पावस येता की ना हें सुद्दां पळोवपाचें आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. बफर झोन आणि हेर प्रश्न सुटावे जायनात तो मेरेन पंचायत वा हेर कोणेच मायनिंग कंपनी कडेन उलोवणी करप ना अशें मुळगांवचे ग्रामसभेत आयतारा तोंडी थारले. ई ऑक्शन खाणी खातीर जर परत जनसुनावणी जाली जाल्यार ताचे आड शक्ती प्रदर्शन करपाचें मुळगांवकारांनी थारायलां. मुळगांवची सरपंच तृप्ती गाड हांचे अध्यक्षते खाला आयतारा मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा जाली. जो मेरेन बफर झोन आणि हेर प्रश्न सुटावे जावचे नात तो मेरेन खाण कंपनी कडेन कसलीच उलोवणी जावची ना. गांवचो प्रश्न आदी सुटावो करचो अशें आदले सरपंच वसंत गाड हांणी ह्या ग्रामसभेत मागले. हे ग्रामसभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकार आणि हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. सरकार आमच्या लोकांकडे घेता म्हणजे यांचे फायदे कितले आहा ते पळोवया म्हणून. पण ह्या फुडें हे अशें जावचें ना. म्हाजे पंचायती फूल रिक्वेस्ट आसा ह्या हितून तुमी लक्ष घाला आनी ज्यो खंयच्यो कमिटी आसा त्यो कमिटी घेवन बसा लायटली व्हरू नाका. आनी दुसरें म्हाका तें सांगपाचें आहा जो पर्यंत आमचे बफर झोन आनी हे जे आमी जे प्रश्न घातले ते सॉल्व जायना फुडें जर जायना जाल्यार कंपनी कडेन कसल्याच हेका तुमी वचपाचें ना. माझो ठराव जो पर्यंत आमचो गांवचो प्रश्न जो सॉल्व जायना तो पर्यंत कोणीच कंपनी कडे पर्सनल हेका वचपाचें ना. मायनिंग लिजां फुडलीं 50 वर्सां खातीर आसात. फुडले जनसुनावणेकूय मुळगांवकारांनी खणीक खर विरोध करपाक जाय अशें थळाव्यांचें आवाहन. तर आमकां परत संदी मेळ्ळी कित्याक ही तांकां लीज 50 वर्सांक वयतली. 50 वर्सां म्हटल्यार कायद्याच्या हिशोबान सुद्दां 2 जनरेशन्स जाता. आमच्या उपरांत आमच्या भुरग्यान नातरांचे जनरेशन पर्यंत पावतले इतले वर्सां तांकां ती लीज वचपाची आसा. तर परत जर आमकां संदी मेळ्ळी पब्लीक हियरिंगाची जाल्यार फक्त थंय वचून उबो रावन आमकां मायन नाका आमचो गांव मायनींतल्यान भायर काडा इतलेच सुद्दां म्हटलें जाल्यार काम जावन पडटा ते रेकॉर्डाक वयता. त्यामुळे मिनिट्स ऑफ मिटींग त्या दिसा जितले लोक उलयला सगळ्यांची नांवां सकट कितें उलयला थंय रेकॉर्डाक आसा. मोर्चा आतां आमी खंय जमतले तेन्ना उपस्थिती अशी आसूंक जाय की आतां आमी मिटिंगेक अमकेच गेले आतां तुजो भाऊच गेलो अशें ना. तेन्ना आमी त्या मोर्चाक चडशी उपस्थिती लावंक जाय आनी तो मोर्चा आतां काडटना पयलीं सगळ्या लोकांक सांगपाक जाय. आनी खरीच जर आमी जर हेका फायट दितले जाल्यार जश्यो वाळपयन आयटी हें केल्या त्या पद्दतीन हो आमचो सगळो हें जावपाक जाय.
कळ्ळें? सगळ्या ग्रामस्थांक ही एक रिक्वेस्ट आहा, पयलीं जाल्ले ते जावन गेले, भेदभाव सगळे आमी हेवे दावे इसरूया आनी हेका आमी आतां मातशें जमोन काम करुया आनी जेन्ना मोर्चा आनी कितें आसा तेन्ना खुबशी उपस्थिती घेवन वचया. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. अंत्रुज म्हालांतलो राखणदार फामाद कटमगाळ दादाचे गोडशें आयतारा जालें. श्रावणांतल्या दर आयताराक गोडशें जाता. हो गोडशाचो प्रसाद घेवपाक आनी कटमगाळ दादाचें दर्शन घेवपाक गोंय आनी गोंया भायले भावीक दर आयताराक गर्दी करतात. पळोवया कटमगाळ दादाचें गोडशें. हांव हाडली एक 2-3 म्हयने जाले, कारण आमकां म्हाज्या पांया खातीर डॉक्टरान ऑपरेशन सांगलेलें. म्हणून अचानक हांव दुसरे दिसा वचपाक इतक्यान कोणे तरी सांगलें आमकां हांगा कटमगाराक वचोन मागीर वचा. आनी जेन्ना हांव हांगा येवन गाराणे बिराणे घातले तेन्ना हांव मागीर दुसऱ्या डॉक्टराक मेळ्ळो. त्या डॉक्टरान म्हाजें विदावट ऑपरेशन म्हाजो पांयो सारको केलो. आनी तेज्यात सांगण्यान आतां आमचे फ्रेंड म्हणजे म्हाज्या तितून वो बॉम्बे साकून येयला, तोवूय बॉम्बे साकून येयला, तेवूय येयले आपले मागणे. हो सावंत आनी तो बी मांद्रेकर ते आपल्या सांगणे सांगपाक येयल्या. सारको जागृत असो देवस्थान हे आसा. हो सारको. आनी श्रावणान तर तुमी पळयलाच सारकें. आनी एरवी आमी म्हयन्यान एकदां आयतार बुधवार केन्ना तरी येतात. तुम्ही काय सांगाल? मी मुंबईवरनं आलो आहे. हा मित्र माझा संतोष, त्यांनी जे त्याचा एक्सपिरियन्स सांगितलं की ते आल्यावर आजार बरे होतात. तर माझा आणि माझ्या मुलीचा प्रॉब्लेम आहे. मला डायबिटीस आहे, माझे पाय वगैरे सुजतात. तर आता देव इथे आल्यानंतर मला डेफिनेट बरा करणार, त्यासाठी मी आलो आहे. आणि त्याचे श्रेय सगळं संतोष आणि हा माझा मित्र बिपिन मांजरेकर यांना जाते आणि ह्या वहिनींना जाते. ते घेऊन आले. हा योग आला मला. मी मुंबईवरनं एवढ्या लांब आलो, हा मित्र माझा घेऊन आला त्यासाठी. आणि हे डेफिनेट माझं बरं होणार 100%. ओके. तुम्ही काय सांगाल? मी काय जास्त बोलत नाही, कारण जे बोलायचं होतं यांनीच बोलले. पण हे जागरूक देवस्थान आहे आणि देवाचा आमच्या डोक्यावर हात असू दे हीच आमची प्रार्थना. तार जंक्शनावेल्यो बेवारस गाडयो आनी प्लास्टीक कोयराचो विशय बस्तोडचे ग्रामसभेत बरोच गाजलो. तशेंच पंचायत वाठारांत रस्ता चुण्यांचो वावर बरोच वाडला. हे रस्ता चुण्यांक लागून लोकांक जावपी त्रासाचेरूय चर्चा जाली. तेच बरोबर दिसा उजवाडा जावपी चोरयांच्यो घडणुको आटपात हाडपा खातीरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. डिसिल्टिंग हे म्हाका टायमली जाल्लें अशें मातशें लेट जाला. बट मेजर डिसिल्टिंग बिफोर द रेन्स ऑल सगळे ब्लॉकेज काडलेले आसले. ओके, मे बी टू लीव द सिल्ट मातशें टायम वेस्ट जालो आसतलो, बिकॉज टेंडरींग प्रोसिजर मातसो लेट जाल्लो. आतां डॉग मेनेन्स हे वाडलेलें आसा. हेजेर आमच्या सरकारानूय लक्ष घालपाचो आनी कितें तरी डिसिजन घेवपाचें. कित्याक सी डॉग मेनेन्स टू कंट्रोल इज नॉट इन अ हँड. ओके, स्मॉल एनिमल्स थ्रू मार्फत ही ऑपरेशन बी कास्ट्रेट बी करता आनी पॉप्युलेशन रिड्यूस करपाक ट्राय करता. मात थोड्या जाग्यार इतले डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स वाडलेले आहा, हांकां मारूंकूय जायना किंवा हांकां खंय व्हरून घालूंकूय जायना. सो हेजेर सरकारान कितें तरी उपाय काडचो. हे आमच्या लेवलार म्हाज्या हिसपान तरी रावचें ना. सी हितून एज अ पंचायत बॉडी आनी एज अ विलेजर्स वी कॅन ओन्ली टेक द हेल्प ऑफ द ऑथॉरिटी, दॅट इज पुलीस. So already I think so Panchayat have already written to Mapsa police station to take necessary action on it, because फाटल्या दिसांनी कितें जालें, इवन आमचो कॅम्प, आमचो स्वता पंचायतीचो कॅम्प आसलो. सो आमी आमचे कंप्लेन पंचायतीन पुलीस स्टेशनान फायल केल्ले आहा.
सो म्हाजे हिसपान हेजेर ऑथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेणें स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करचें आनी कायद्यान कितें आहा तें करून दिवचें आनी आमकां पेट्रोलिंग आमच्या भागांत कितें आहा तें चालू दवरचें. शॉपांचे एक्झिस्टींग म्हणजे खंय बांदतले फुटपाथ खंय बांदतले बांदपाक थंय तर चान्सूच ना न्हू. फुटपाथ जर तेवट्यान बांदली जाल्यार ते शॉपां तांकां भितर घेवची पडटली. शेवटचो प्रश्न आयज ग्रामसभा चालू आसली. ग्रामसभेक जशें तुमी म्हटलें की पंच सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच प्रेझेंट नासले. चार्ज दुसऱ्या पंच मेंबरान घेतलो. चार्ज कोणी दिल्लो. ओके जे हांव DOP कडेन ताका लागून अपील करता असो पळय हें कितें आसता ना एका कायदो आमच्या सामान्य मनशांक खबर ना म्हाका खबर ना तुका एक म्हणटा तुका पूण आमकां बारीक तरी कितें खबर आहा की कितें आसता आनी कितें ना तें. हांव ताका लागून सांगता की हेजेर आमकां एक पळोवंक जाय की बाबा म्हाजी नॉलेजी प्रमाणे एक तर लोकांनी कोणाक तरी जो कोण चॅर करता जाल्यार ताका चॅर करपाक लागून कित्याक पळय सरपंच ना डेप्युटी सरपंच ना वॉर्ड मेंबर ना नाल्यार वन ऑफ द ग्रामसभा मेंबर हेणें चॅर करूंक जाय. हें म्हाका इतले मेरेन तरी म्हाका खबर आसा की हांवें बुकार वाचला. पण आतां ते डायरेक्टली घेवप काय ताका चार्ज दिवप काय सरपंचान ताका बरोवन दिवप हें आमकां खबर ना. सो हांव म्हणटा की हेजेर मातशें हें जावपाचें. आवाज गोंयचे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.